येवकार तुमकां. आमी आसा आयज निर्मला सावंत हांच्या घरा, जी फाटलीं 25 वर्सां म्हादय बचाव अभियान चलयता. तुमी जाणा आसतले आतां सद्या जो इशू आसता म्हादयचो, की कर्नाटकान उदक कितलें व्हेलें आनी कितलें व्हरचें त्या तेंचे DPR तेंच्यांनी जो सबमीट केला सेंट्रल कमिटी कडेन. सो ताचेर व्हडलो बोवाळ चालू आसा. फाल्यां सुद्दां एक व्हडली सभा आसा. तिचे कडल्यान जाणून घेवया DPRचो इम्पॅक्ट कितें जावंक शकता गोवा गव्हर्मेंटाच्या प्रोजेक्टाचेर. मॅडम, हो जो आतां DPR तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो सेंट्रल वॉटर कमिटीन, सो ताचो इम्पॅक्ट कितें आसतलो? DPR तांणी एक्सेप्ट तांणी नोटिफाय केला म्हणटकच आतां गोवा गव्हर्मेंट कोर्टान गेला की तो DPR बदलचो म्हणून. खरें म्हणत जाल्यार हें मागतनाच सरकाराचें हांणी एक पिटिशन आसूंक जाय आशिल्लें की अर्ली हियरींग ऑन म्हादय वॉटर ट्रायब्युनल. कित्याक लागून तर जें जन आंदोलन चलता तें थांबचें म्हणून जर अर्ली हियरींग जाल्लें जाल्यार लोकांक एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें आशिल्लें. दुसरी गजाल सरकारान मागूंक जाय मोडिफिकेशन ऑफ म्हादय वॉटर ट्रायब्युनल अवॉर्डाचें मोडिफिकेशन मागूंक जाय. कारण अजून बंडुरा सुरूच जावना आनी बंडुरा जावचो ना अशें दिसता. कित्याक म्हादयी बचाव अभियानाचें एक जजमेंट दिल्लो आसा की तांणी नो वर्क इज डन आनी नो वर्क वील बी डन इन फ्युचर. म्हणजे बंडुराचेर काम करचें ना अशें तांणी अश्युरन्स कोर्टाक दिल्लें आसा. म्हणटकच हो जेन्ना DPR आसा तो मोडिफाय करतली जाल्यार बांडुराचो उल्लेख असो जावं ना. बांडुराक तांकां उदकूच व्हरूंक मेळचें ना. ताज्या नंतर अर्ली हियरींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हें अर्ली हियरींग केलें जाल्यार लोकूय शांत जातले आनी जे कितें गजाली कोर्टान घडटा त्यो लोकां पर्यंत पावतल्यो आनी सरकाराकय बऱ्याक पडटलें. तुमी फाटलीं 25 वर्सां जालीं हें आंदोलन पळयलां, जावं म्हादयचो इश्यू तुमी लावन धरलो सगळ्यांनी. तेन्ना जी आंदोलन जाता आनी आतां जें कितें चालू आसा त्या मदीं तुमकां कितें फरक दिसता? तेन्ना जें आंदोलन चलतालें ते कन्सर्न लोक आशिल्ले जांकां एनवायरमेंटाच्या संबंदान जाण आशिल्ली म्हणून तें वायड स्प्रेड सगळ्याक पसरलें ना. लोकांक म्हादयच म्हणजे कितें तें खबर नाशिल्लें. त्या वेळाचेर म्हादयचें उदक हाडून वेगवेगळ्या जाग्याचेर पुजन केलें. सबंद कोस्ट तिजो आमी फिरून काडलो. पूण तरी आसतना लोकांक कळनाशिल्लें उदका पसून कितें जावं येता. आज लोकांक उदक मेळचें ना हाची गॅरंटी जाल्या म्हणून लोक भायर सरिल्लो आसा. आनी हातूंत वेगवेगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी आयिल्ल्यो आसा आनी ताज्या पसून ह्या आंदोलनाक एक वायड स्प्रेड स्वरूप मेळिल्लें आसा. जातूंत जनजागृती जाता ही एक खूब बरी गजाल आसा. आनी इवन थ्रू सोशियल सायडूय आतां वाडल्या कारणान ती जागृती चड वाडल्या अशें दिसता. जागृती वाडिल्ल्या कारणान जे पॉलिटिकल असोसिएटेड लोक ना पूण जे सोशल कन्सर्न आशिल्ले लोक आसा तेय भायर सरिल्ले आसा. कित्याक प्रत्येकाच्या जिवन मरणाचो प्रस्न आसा हें तांकां कळिल्लें आसा. तें त्या वेळार कळून नाशिल्लें. त्या वेळार कोणाक कळिल्लें? पत्रकार लोक, जे खरेंच वाचन करपी ज्ञानी आशिल्ले ते लोक, तितक्याच लोकां पुरतें हें मर्यादीत आशिल्लें. पूण आज तें तळागळाक पाविल्लें आसा ही एक बरी गजाल आसा. तेन्ना म्हादय बेसिनान जे रावपी जी गांव आशिल्ले जावं लोक ते सुद्दां भायर सरनाशिल्ले? आमी कणकुब्बेक मिटिंगो घेतल्यो आनी तांची जनजागृती करची म्हणून. कित्याक ते गरीब लोक. आमी सरपंचा कडेन गेलीं. सरपंच गरीब. ताजें पळय जें घराचें छत आशिल्लें पाखें आशिल्लें तें म्हज्या सारकिल्ल्या मनशाक सुद्दां अशें करून वचचें पडलें. आनी ताणें सांगलें आपूण कोणाक सांगचो ना मिटिंगेक यो म्हणून. आमचे कडेन शेतां आशिल्लीं तीं गेलीं. आतां जर आमचे कडेन रेशन कार्ड आसा तेंय जर कॉन्फिस्केट केलें आसा सरकारान, आमी हें उदकूय गेलें आमचें आनी आशिल्लें रेशन कार्डूय गेलें जाल्यार आमी कोणाक खावपाचें? म्हणजे तांच्या गरिबीचो लेवल कितें तो तुमकां कळटा. आनी ते कसल्या परिस्थितींत थंय जगता हाची तुमकां कल्पना येता. थंय आमी जनजागृती करतलीं कितें आनी ते बाबडे लोक सरकारा कडेन झगडटले कितें? आमी बांडुराक एक मिटींग घेतली. बांडुराक मिटींग घेतली बंडू देसायची भाची तेंची सरपंच आशिल्ली. तिणें नेटान मिटींग घेतली. कित्याक थंय लोक मिटींग घेवपाक दिनाशिल्ले. म्हणजे थंयची गव्हर्मेंट यंत्रणा मिटींग घेवपाक दिनाशिल्ले. तिणें घेतली मिटींग तर कितके पुलीस थंय. आनी
पुलिसांचीच संख्या कितकीशीच आशिल्ली अशी भोंवतणी, म्हणजे ते लोक दबावान आसा रावता अशें आमकां त्या वेळाचेर दिसलें. म्हणटकच हे लोक जे आसा ते आंदोलनान भाग घेतले कशे? स्थानीक राजकारणी हे जिम्मेदार आहात ह्या गोष्टीक. तशें पळोवपाक गेल्यार स्थानीक राजकारणी जो आशिल्लो व्ही.वाय. चव्हाण ताणेंच म्हाका पत्र बरयल्लें एज अ काँग्रेस प्रेसिडेंट की हांगचें उदक भरपाचें आसा, तेन्ना आमकांय उदक मेळचें ना आनी तुमकांय उदक मेळचें ना, तेन्ना तुमी हातूंत लक्ष घाला अशें. तो एक्स MLA आशिल्लो, तो एक्स MLA आशिल्लो. आतां आमी पळोवंक वतात की गोंयांत म्हादय इशू जेन्ना इलेक्शनां येतात, आयदर कर्नाटकान जेन्ना इलेक्शनां येतात ना जाल्यार गोंयांत इलेक्शन जातात, तेन्नाच तो विशय तापता. कित्याक पॉलिटिकल पार्टी तो एनकॅश करूंक सोदता इशू, म्हणजे इशूचे पडिल्ले ना, पूण जर आमकां मतां मेळटलीं म्हणून कितें फायदो जाता तांकां? ना गोंयांत इलेक्शना वेळार सुद्दां तांकां कांयच पडून गेल्लें ना म्हादयचें. इलेक्शनाच्या वेळार खंयचे तरी पॉलिटिकल पार्टीन इशू केला करूं ना. पॉलिटिकल पार्टीक ताजें इम्पॉर्टन्सूय ना लोकांकय कांय खबर ना. पूण जेन्ना कर्नाटकाची इलेक्शनां येता तेन्ना हो प्रस्न उफाळून उठटा आनी ह्या प्रस्नाचें राजकारणय करता अशें म्हणूंक शकता. आतां पळयात, गोंयांत कित्याक जायना आनी थंय कित्याक जाता? थंय उदकाचें दुर्भिक्ष आसा. तांकां एक एक थेंब म्हणजे खूब म्हत्वाचो आसा. जर एक थेंब चड मेळ्ळो आसत जाल्यार इल्लेंशें धान्य चड उगवतलें अशें तांकां दिसता. कित्याक ते बेजिकली फार्मर्स, आमी लोक बेजिकली फार्मर्स न्हय. आनी हांगा भरपूर उदक नळाक येता. म्हणटकच जो पर्यंत नळाक उदक येता तो पर्यंत भंय कसलो? तें म्हादयचें आसूं किंवा आनी कोणाचें उदक येता म्हणटकच आमकां भिवपाची गरज ना असो एक एटिट्यूड आसा. पूण जे नळाक उदक येता ते चडशे म्हादयचे जाता. तें लोकांक खबर ना न्ही. उदक येता तें म्हादयचें येता, ताज्या पसून ती म्हादय वाचूंक जाय हाची कल्पना ना. आमकां उदक मेळटा, आमी कित्याक बोवाळ घालूं जाय अशी एक वृत्ती आसा. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार जाता तें जावनी, जातकच पळोवया अशी आमची गोंयकारांची वृत्ती आसा. तांची तशी ना. ते जेन्ना आंदोलनां करता तेन्ना भुती घेवन येतात जेवणाची आनी सबंद दीस थंय बसतात आनी करता आंदोलन. आमचें तशें ना. आमची पद्दत मातशी वेगळी आसा. आमी मातशे सॉफिस्टिकेटेड न्हय. तांचो आनी एक आर्ग्युमेंट आसता की आमी उदक पिड्ड्यार करता म्हणटात ते. चडशे फावट आमी आयकलां आनी ते उदक ते शेताक वापरतले. ताचेर कितें म्हणटा? ना, आमी उदक पिड्ड्यार करता जाल्यार त्या वेळाचेर म्हाका दिसता ते 77 धरण बांदपाक दिलें ना. 70 धरण बांदपाचें आशिल्लें. इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ली, तिणें सांग दिवपाक दिलें ना. जर तें उदक वाट लागता जाल्यार ती म्हणटली आशिल्ली बांदा धरणां. थंयचीं झाडां पेडां वतलीं आनी उदकाचो जी इकोसिस्टम आसा ती बदलतली, खातसाण वाडटली. जे पळय फ्लोरा आनी फॉना आसा तातूंत बदल जातलो. उदक वेस्ट जायना. ही इकोसिस्टम सांबाळून दवरपाक हें उदक थोड्या प्रमाणान व्हांवून वचूंकूच जाय. तेन्ना आमी इकोसिस्टम म्हणटा ती डिस्टर्ब करूंक जायना खंयची डेवलपमेंट करता आसतना. हालींच एक आमी जर इशू पळयता तो जोशी मठ उत्तराखंड सायडीक चल्ला, उत्तरांचल सायडीक. इवन आमी फॉर्मर जी MP सुषमा स्वराज तिचें सुद्दां भाशण तेन्नाचें आयकिल्लें आसा. सो तुमकां दिसता अशी परिस्थिती जर फाल्यां खंय जर सगळे कळसा भांडारा प्रोजेक्ट जायत ना जाल्यार सगळे वॉटर डायवर्ट जर करीत जाल्यार ही पाळी गोंयचेर येवं शकता? हांवें आतांच सांगलें हें उदक व्हांवून वचूंक जाय. कित्याक इकोसिस्टम सांबाळपाक. इकोसिस्टम सांबाळ्ळी जाल्यार फ्लोरा आनी फॉना उरतलीं. जीं झाडां आसा तीं झाडां उरतलीं नाल्यार खातसाणीन तीं मरतलीं. हें जेन्ना आसता तेन्ना हें उदक व्हांवून वचूंकूच जाय. आनी जी प्रजाती वेस्टर्न घाटान आसा ती वेस्टर्न घाटांतली प्रजाती ना नपश्यात जावं नये म्हणूनय ह्या उदकाची गरज आसा आनी अशें हें वचूंक जाय. आतां तुमी जोशी मठाचें किंवा JP कॉलनीची जी खबर सांगली ती सुषमा स्वराज वॉज अ विजनरी. तिका फुडें कितें जातलें हाची कल्पना आशिल्ली आनी तशी पळोवपाक गेल्यार ती बुदवंत बायल. तिका खूब कितें कळटालें. तिका जें कळटालें तें सर्वसामान्य मनशाक कळ्ळें ना. तीच परिस्थिती गोंयांत येतली. गोंयाच्या मातीचें परिक्षण, जिओलॉजिकल स्टडी, ताजो परिणाम कितें जातलो हाचो अभ्यास खंय केला? आनी हे राजकारणी उदक व्हरूंक सोदता टेम्पररीली तांकां आनंद दिवपाक लोकांच्या कोणाक तांच्या होटर्सांक. धारवाड आनी हुबळीक उदक पिवपाचें जर म्हणटा आसत
जाल्यार थंय एक बेनीहल्ला न्हंय आसा ती तिप्पट व्हडली आसा म्हादय परस. थंय कित्याक तुमी तें उदक कित्याक व्हरना आनी तातूंत गार्बेज पडिल्ली आसा. अरे ती निवळ करा, तुमकां उदक पिवपाक मेळटलें. जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना होबळीक हुंवार येता आनी लोक ते गरीब लोकांचे झोपडे बिपडे व्हांवून वता. तेन्ना जर डिसिल्ट केली आसत त्यो न्हंयो जाल्यार तांकां तांचे त्या गरीब लोकांचेर वायट दीस येवचे ना आनी शिवाय ते न्हंयचें तांकां उदकूय मेळटलें. तर पयर कोण एक एक्टिविस्ट ताणें सांगलें इट इज नॉट ड्रिंकेबल वॉटर. अरे तुमी जर घाण भितर उलयतले आनी इट इज नॉट ड्रिंकेबल म्हणटले, ड्रिंकेबल जाता अशें दवरात मरे, प्रयत्न करात. मॅडम एक आमी पळोवंक गेला की सुषमा स्वराज ही BJPची सिनियर लिडर. दोनूय सायडीन आतां BJPचें सरकार आसा आनी सेंट्रलाकूय BJPचें सरकार आसा. तिणें तेन्ना सांगिल्लें काँग्रेस सरकार आसतना की तुमी देवभुमी जाका आमी म्हणटात उत्तराखंड जावं ती तशी गोंया म्हणून एक देवभुमीच, ताची वाड लागतली तिणें तेन्ना सांगिल्लें. तो मॅसेज हांगासले लिडर घेतले ना तेंचे सेंट्रल लिडरांनी घेवंक जाय अशें तुमकां दिसता नाल्यार इवन कर्नाटकाच्या लिडरांनी? ती लिडर कोणाची आसूं, BJPची आसूं किंवा काँग्रेसची आसूं, तिका जें विजन आशिल्लें तें विजन जर आतांच्या लिडरांक आसत जाल्यार तें हें प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो प्रयत्नूच करचो ना. जशी उत्तराखंडांतली जोशीमठ आनी ती एरिया आसा ती जशी देवभुमी तुमी म्हणटा तशें, तशी गोंयची देवभुमी ना जातलें. तांणी थंयचें कणकुंबीचें जें देवूळ आशिल्लें तें देवळाची परिस्थिती कितें केल्या ती पळयल्यार म्हणजे वायट दिसता. त्याच प्रमाणे थंय एक तळी आशिल्ली आनी ती तळी तर आर्किओलॉजिकल एक एग्जाम्पल आशिल्लें, ती तळी आज दिश्टी पडना. अशो जर सरकार सगळेंच विकासाच्या नांवा सकयल सगळेंच जर ना करूंक सोदता आसत जाल्यार ताका जनता कितें करतली. म्हणून पयलीं अशें म्हणटाले की जे लिडर आसा ते स्टेट्समॅन फिलॉसॉफर आसूं जाय म्हणून. एरिस्टॉटल बी ते ग्रीक म्हणटाले की स्टेट्समॅन फिलॉसॉफर, त्या स्टेट्समॅन फिलॉसॉफर स्टेटमॅन ताजी आज कमतरता जाणवता. मॅडम तुमी आतां म्हणजे लास्ट क्वेश्चन करता, तुमी कितें आव्हान करूंक सोदता आतां परतून परत म्हणटा ते म्हादयचो इशू परतून आयला, तुमी कितें लोकांक आव्हान करूंक सोदता गोंयच्या? लोकांनी झगडल्या शिवाय लोकांक मेळचें ना. भुरग्याक सुद्दां आवय लाडू दिता केन्ना जेन्ना ते रडटा, रडना जाल्यार ताका दूद सुद्दां दिना ती. म्हणटकच लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा आनी लोकांची भायर सरून गरज आसा आनी आमकां सोशल जस्टीस न्हय नॅचरल जस्टीस करची अशी एक इच्छा आसा. नाजाल्यार प्रकृती हो सैम आसा तांकां माफ करचो ना. ओके, थँक्यू मॅडम, तुमी बिजी आसून आमकां टायम दिल्या बद्दल. आत्तां तुमी पळयलां की आमच्या वांगडा आशिल्ली निर्मला सावंत गेली 25 वर्सां जी आंदोलन करता, तेंच्यांनी देवभुमी आनी इवन जे कितें चल्लां उत्तराखंड ताचो एक एग्जाम्पल दिवन गोंयचेर कितें इम्पॅक्ट जावंक शकता तें तुमकां सांगिल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडे आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुलसीदास च्यारी.